मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतीक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. पास्का काळाचो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमतना पुनर्जीवनपण जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत बरोवसो जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया. ह्या दिसा विशेष करून आमी मागया 80 आनी 8 वर्सांची प्राय 88 वर्सांची प्राय ह्या संवसारांत जेवन पवित्र सभेचें सुकाण हातीन घेवन पवित्र सभा एक बोवा परब्यान कलतेपणान सदेपणान वृता केल्लो आमचो मोगाळ पाप साहेब देवादीन जाल्लो आदल्या सोमाराच्या दिसा ताचे मरणाची रीत आज रोमांत चलून आसा. ह्या संदर्भार आमच्या बापसाहेबाच्या आत्म्या खातीर मागया. संवसाराक वर्तें देणें जावन देवान आमकां ह्या आमच्या बापसाहेबाक दिल्लो. आज आमकां खंडीत दूख कंत भोगता तरी सर्गीच्या राजांत पवित्र सभेक तेश्ट बेसांवां मागून धाडटलो म्हणलो बरोवसो आमचो ह्या दिशेन आमच्या बापसाहेबा खातीर मागया. तशेंच देवादीन मार्गरेट डिसोजा हेच्या मरणाचो उडास काडून तिच्या आत्म्या आमीच दिता. डोरीन फेर्नांडीस मंगळूरू. देवादीन मायकल डिसोजाच्या आत्म्या आमीच दिता. ट्रिजा रॉच नित्या दरवाडो. देवादीन एवलिन पिंटो जे आत्म्या आमीच दिता. अरविंद मतायसन कुटाम चायना. तशेंच जल्मा दिसाक देवा अर्गासान मीस भेटयता. हर्षा लेस्टन डिमेल्लो नित्या दरवडो ताका बगी संतोष बरीत जल्मा दीस मागया. ताचे खातीर विशेष संदर्भार मागया. आम्हा समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसला सुडास करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आमी दैवीक काकुळतीचो दीस संभ्रमता. आईची देवस्तुती देवाचेर संपूर्ण भवार्थ दवरून ताची काकुळत अनुभव करया म्हणलो संदेश दिता. जेजून आपल्या कश्टा मरणा आनी पुरण जिवंतपणा वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतलें सोडयलां. अशें देवान आमचेर काकुळत दाखोवन आमकां बक्षिलां. आमी ह्या बलिदानांत पुनर्जीवन क्रिस्ताक मेळोवन दैवीक काकुळत आपणावन जेजू थंय संतोष पावून ताचे काकुळतीचो अनुभव जोडया. मोगाळ भाव भयणीनो दैवीक काकुळतीचो आयतार आमी संभ्रमता. देवाची काकुळत अपरमीत. ह्या काकुळतीन देव मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. आमच्या पातक्यांची दया ताणें केली. आमचे गती कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निगे पिलो आनी तो पुनर्जीवन जालो आनी त्या पुनर्जीवनपणांत आमकां ताणें वांटेली केला. अशें ताची काकुळत अपारमीत. ह्या काकुळतीचो अनुभव करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. एक घडी बोटोळे दांपया आमच्या हाताचेर दवरया. आमी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक खूब फावो न्हय तरी देवान आमकां एक बरो अवकाश फावो केला. ताच्यात काकुळतीन ताची काकुळत मागया, बक्षाणें जोडया आनी पवित्र रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया. मोगाळ जेजू तुजें उतर अपरिमीत काकुळतीचें भांडार. ह्या उतरा समोग करूंक हें उतर आपणावंक सुकोन पडलें हांव सोम्या काकुळत मागोवन म्हणटा हांव. सोम्यांक काकुळत कर. मोगाळ जेजू तुजो संस्कार जावं पुरो पवित्र कुडी रक्ताचो संस्कार आमच्या जिवितांत तुजी काकुळत आपणावंक वर्तें देणें. पूण ह्या पवित्र कुडी रक्ताच्या संभ्रमांत पवते परी वांटो नासतना ताका आमी हकमान केल्लो आसा. कितें म्हूण समजनासतना सेवल्लें आसा. तुजे लागचें बक्षाणें मागता हांव सोम्या आनी म्हणटा हांव क्रिस्ता काकुळत कर. संवसारांत जियेतना राग मसूर द्वेश हंकार गर्व धोरण वडपण चिंतून आमी जियेल्ले आसा हांव सोम्या. ह्या मुखांतर तुका मात्रणी पेल्या किदूक दिल्लें आसा. पश्चातापण बक्षाणें मागोवन म्हणटा हांव सोम्या सोम्या काकुळत कर. सोम्या काकुळत कर.
तकली बघून देवाचे काकूळत आमचेर जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आम्ही तुका वळखता. सौम्य येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्य देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. एक घडी बोट डोळे धांपया. आमच्या आमच्या गरजांक ते समा खातीर मागे जी हृदय देऊन एमिसाचे बलिदान भेटी येता त्या सर्व हृदय बसवत आम्ही मागे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजू सगळ्या मनशाचो सोडणदार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवन जालो म्हूण तिर बवार्थान आमी सत म्हणटा. ताच्या एकल्याच नांवान समेस्त मनशांक पातकाचें भक्षण आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण वळखून आख्या पृथ्वीचेर जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेलें सोडवणेचें सुवर्तमान उतरांनी आनी खरण्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदूतांची शिकोवण आयकुनच्यान भाऊपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्या सोमेज तिरासणेन आपलो वेळ कसितली. धर्मदूता मारिफात साबार असर्यां आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेज तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. बावट स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपआपले कसगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक ऐवज म्हूण दवरतलीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवळांत तीं सांगता मेळटलीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातलीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं. सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जडूंक आपयल्यान तांकां मेळान भरती करून दिसान दीस
सोमी तांचो संको सडयतलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाखाणू म्हणून ताचे विश्वासी मोग सस्नाक बाळता. आरोनाचे घराणे म्हणून ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळता. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातोर जालो बांदप्याचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. संतोष उल्हास आमी पाव्या. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेन आनी सोश्टिगायेन तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पातमोस नांवाच्या द्विपाक पावलो. सुमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतरी वाजयल्या बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तक बरय. पुस्तकांत बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं उलों. तेदना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवट्योण्यो दिसल्यो. त्यो दिवट्योण्यो मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगोळ दोगलो न्हेसुल्लो आनी ताच्या हाद्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयतेच हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजे दवर म्हळें, भिये नाका. हांव आरम आनी अंत. हांवच तो जिवन. एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्यो पुडा घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत म्हणटा. पळयत नासतना सत मानलेली कितली भागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर वर्तमान प्रकट करून म्हजे ओंठ निकाळीस तूं पवित्र कर.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा संजेर सुदेवांच्या बियान सीस दारान दांबून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. सांजचीं पदकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनांत. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातुल्लो. आमी सम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हाताचेर आसलेल्या किड्यांची गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किड्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळ्यांत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगात आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड आनी म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळय नासतना सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी सिसांनी देखली असर्यां आनी की जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजे. अशें सतमानू ताच्या नांवान तुमी सास्तीक जिवीत जोडिजे. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो भावांनो आनी भयणीनो पास्काच्या काळार आमी आसांव. पास्काचो काळ म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही गे कसलो काळ पास्काचो काळ म्हळ्यार पास्काचो काळ म्हळ्यार कितें. पास्काचो काळ म्हळ्यार बरवर्साचो काळ. बरवोत्सव. पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवणी. खंय तावन पोरने पास्क इजिप्तांत तावन इस्रायलाक उतरोवणी. तांबड्या दर्यांतल्या उतरोवणी नवी पास्क मरणांतावन जिविताची उतरोवण. कोणी केल्ली ती जेजून केल्ली. मरणांतावन जिविताची उतरोवण ती जावन आसा पास्क. सोम्याचें पास्क. इजिप्तांत देवदूत बेकमेरुंडाच्या परबेच्या राती इजिप्तांत उतरलेलो. पूण हांगासर जेजू जिविताचो दातार मरणांतावन जिविताक उतरता आनी म्हणटा हे मरणा खंय आसा तुजें जैत. हे मरणा खंय आसा तुजें कुंस. पळया. आनी आमकां हो काळ बरवर्साचो म्हणलो हांवें. बरवर्सो कित्याक बरवर्सो. कसलो बरवर्सो आमच्या जिवितांत. कसलो बरवर्सो. कसलो बरवर्सो. कश्टां उपरांत जैत आसा म्हणलो बरवर्सो. पिडा सोसून बरें वंत जाता म्हणलो बरवर्सो. बरे परिक्षेक तयार करून परिक्षा बरोवन बरे अंक काडटा म्हणलो बरवर्सो. हांवें काडलेल्याक बरो प्रतिफळ मेळटा म्हणलो बरवर्सो. आनी हो बरवर्सो कोणातय निराशी जायना. कोणातय हो बरवर्सो जेजूचेर आमी दवरलो जाल्यार हो बरवर्सो जेजू थंय निराशी जायना. कळ्ळें गी. कित्याक जेजूस आमचो
बरवसो. जेजूस आमचो बरवसो. देखून तो म्हणटा येया तुमी कस्त तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो, हांव तुमकां जैत दितलो. येया येवन कितें करा, म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजांचो. वो बरवसो कोणाक लाभता, कोण बळे आसात पळय, कोण कलते आसात पळय, तांकां लाभसो बरवसो. अहंकारी आसात, गरवी आसात, दुडवादीक आसात, तांकां वो बरवसो लाभना. कित्याक ते सोमयाचेर बरवसो दवरिनात. ते कोणाचेर बरवसो दवरतात, आपणाचेरच बरवसो दवरतात. म्हाका कोणाची गरज ना, हांव म्हज्याच पांयार उबो आसा, हांव कोणाकच भियेना, कोणाकच खॅर करना. असले अहंकारी आसात पळय, ते देवाचेर सोमयाचेर बरवसो दवरिनात. ते चिंता तांचे पांय घट्ट उबे आसात. तसल्यांक देवाचें उतर म्हणटा, तुजे पांय हालनातले बरी सांबाळ, तुजे पांय दंडळनातले बरी सांबाळ. दंडळतीत हालतीत तूं पडची जाल्यार तुका मागीर उठोवंक जावचें ना. पळया स्पश्ट, तुका मागीर उठोवंक जावचें ना. देखून कलतेपणान सोमया लागीं ये, सोम्याक पळय, सोम्याचो अनुभव कर, बरवशान जिये. पळय हांगासर आयचे सुवार्थ आमी पळयली, जो आमच्या वांजेलांत ती सुवार्था. पळया पास्काच्या दीस सकाळीं मरी मगदेलाची मरी पोंडा लागीं गेल्ली. जेजू तिका पळोवंक मेळोवं ना, जेजूची कूड काणवेली म्हूण तिणें चिंतलें. थंयसर आसलो एक माली, तेच्या लागीं ताणें विचारलें, सोम्याची कूड काणवेल्या जाल्यार म्हाका सांग. कळ्ळें गी. तवळ बाये मारता मरिये मगदेला म्हळें जेजून उलयलो आनी म्हणालो, तवळ तिका जेजूची वळख कळ्ळी. आनी जेजू म्हणलो, म्हाका धरन, तूं रावा नाका, वोस घालेल्याक तुज्या भावांक सांग, हांव थंयसर तांकां मेळटलो. पळया. आनी त्याच दिसा सांजेर जेजू ह्या सिसांक मेळ्ळो आनी सीस दारान दांपोवन भितर आसले. कितले जाण आसले सीस? हा, कितले जाण आसले? 10-11 10 जण आसले. तुमी सुवार्थ आयकोना म्हण जाली. 10 जण आसले, 11 नातिल्ले. कोण नातिल्लो तातूंत? तोमास नातिल्लो. पळया. आनी हे भियान थरथरोवन दारान दांपोवन भितर आसले आनी जेजू तांच्या मदें ठपक्केन रावलो. न्ही गी. पयलें जेजू बागेल उक्तें करी जाल्लें न्ही गी. आतां कांय गरज ना, जेजू महिमे बरी जाला आतां. कित्याक म्हळ्यार ताचें संवसारी जिवीत संपलां. संवसारी मिसांव काबार जाला. कळ्ळें गी. संवसारी मिसांव काबार जाला. ताची कूड महिमे बरीत. कित्याक पातक त्या कुडीन पळोवंक गुत्तना, किडो त्या कुडीक खावंक शकना. खंयचीय भुमीचो गर्भ त्या कुडीक दांपून दवरूंक शकना. ती महिमे बरीत कूड. आनी ती कूड कदाळ जायत वेळा प्रत्यक्ष जाता, खंयच्या रुपांनी ती प्रत्यक्ष जाता. तसली ताची महिमे बरीत कूड. कित्याक संवसारी मनीस हर एका दादल्या आनी बायलेतान जल्मता, पूण जेजू खंयच्याच दादल्या वा बायलेतान जल्मवना, पवित्रात्म्यातान जल्मल्लो. तसो आत्मोच ताची कूडच ती पवित्र. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर पळया, ते दारान दांपून आसले, भियान आसले, तरतरून आसले. जेजू आयलो आनी वयले कितें म्हणलो तांकां? कितें म्हणलो? शांती तुमकां, म्हणजे समाधान तुमकां. तांकां समाधानाची गरज आसली. तांणी जायतीं स्वप्नां पळयल्लीं. पेद्रोन, जोवान, जाकोबान, आंद्रेन जायतीं स्वप्नां पळयल्लीं. जेजूच्या फाटल्यान हेच्या फुडें जायतेपणी ह्या जेबेदेवाच्या पुतांनी आपल्या बापायक दोणीचेर सांजच्या पयलें जायतें चिंतलें, ह्या मनशां उठून गेल्यार आमी मनशांक पागतले, हांव मनशाचे सावकार जातले, हांव अशें चिंतलें. पूण जेजूचें मरण इतलें भिरांकूळ कठोर की हे सगळे भिवन गेले. तांणी पळयल्लीं स्वप्नां सगळीं चिप्पट चूर जालीं. आनी काल करचें कितें करचें म्हूण कळोंक ना. भायर उक्त्यान गेल्यार कांय आमकांय धर न कुर्सायतीत म्हणलें बे. असल्या संदर्भार ते भितर आसले. आनी जेजू तांकां बरें जाणा जावन म्हणलो, समाधान तुमकां, शांती तुमकां. आनी उपरांत पळया, जेजून तसोच स्वास तांचेर सोडलो आनी म्हळें, गेया पवित्रात्म्या, गेया, बळवंत जाया, धैर्यादीक जाया आनी वसा सगळ्या संवसारार. भिये नाकात, वसा.
सुवार्थ परगट करा जे कितें तुमी पळयलां तें परगट करा वसा जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं पळया कुमसारो सक्रामेंत हांगासर आयलो जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात वसा जे मोगाच्या भाव भयणीनो हें सगळें जेजू उलयलो आनी जेजू उपरांत गेलो 12 जाणांतलो एकलो तोमास नातुल्लो तोमास उपरांत तोमास आयल्या उपरांत ताणें म्हळें तोमासा तूं खंय गेल्लो तुवें मिस केली कालें जेजू आयिल्लो आमचे मदें जिवंत जेजू आयिल्लो आमचे मगे अशें उलयलो अशें सांगी लागलो ताका तो म्हणलो तुमकां पिशें म्हूण म्हाका पिशें न्ही कळ्ळें समजलें रेड्यान वस्रूंक गेला म्हूण सांगल्यार पत येतात तशें तो म्हणलो तें तूं बरो ना रेड्यान वस्रूंक गेला म्हणून हांवें सांगचें समजलें तो सीदा तो पातय येवंक ना तो म्हणलो तुमी सांगचें हांव पातये ना तुमी तुमची तकली पिरवल्या तुमी दिसागी सोपण येतात राखतीगी सोपण येतात जेजूच्या मरणाच्या बियान तुमी खंग घाल जाल्यात पिसांतूर जाल्यात कितें उलयतात ते तुमींत नेणांत हांव ह्या विशयांत एक पातये ना तशेंच पातये जें म्हणून जालें जाल्यार एक कंडिशन आसा हांगासर कंडिशन कसलें हांवें ताका पळयचें मात्र न्ही ताका आपणेचें मात्र न्ही ताच्या हाताच्या गळ्याच्या बुराकांत म्हजीं बोटां रिगयचें पळया कितलो कठोर मनीस पळया हो कळ्ळें थोमास सादारण असो न्ही तो भिरांकूळ ताच्या हाताच्या बुराकांत म्हजीं बोटां गलीज किडे तो परतून पयलें हात दुखल्या परतून वो बोटां रिगूंक वयसल मात्र न्ही ताच्या खडवळांत म्हजो हात घालचे तोळ मात्र हांव पात येतलो अशें म्हणालो तो आनी ताणें डोंट केअर केलें 8 दीस गेले 8 दीस गेल्या उपरांत येशीस ओट्टू बसुल्ले परतून आतां 11 जाण आसात दारां परत दांबून आसलीं हांचें बे आनी वचोंक ना ठबक जेजून उबो जालो आनी कितें म्हणालो शांती तुमकां समाधान तुमकां धैर्यादीक जाया समाधानी जाया शांतेन बरा वसा वसा सगळ्या संवसाराक सुवार्थ परगट करा आनी थोमास पळोवन तू शिरी चुकला हांगासर थोमास हालें घडता म्हणटा गोतू ना हांकां जाल्यार 2 पटी अनुभव थोमासाक फ्रेश अनुभव गो सीदा जेजू म्हणटा थोमास हांगे हांगे उठ उठ हांगे धर ह्या हातान तुजें बोटां घाल ये धर हें कडवळ तुजो हात घाल बेविश्वासी जाय नाका बगर सतमान अशें म्हणटना थोमासाचे हात पांय पुरा कांपोवंक सुरू जालें कित्याक म्हळ्यार जेजूक सांगलें न्ही आनी सिसान सांगलें जेजू कशें घडलें सगळे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले खावजेलो भियेलो धरणीक सडपडलो आनी कितें म्हणालो सांगा व्हडल्याक सांगा व्हडल्यान सांगा आनी व्हडल्यान सांगा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो अनुभव थोमासाक इतलो जालो की सगळो तो मोवाळ्ळो ताचे सगळे ओड चिंताप आसलें ताची जाणवाय आसली ताचे तो चिंतालो आपणाच्या पांयार हांव घट्ट उबो आसा म्हूण चिंतालो पांय आदळोवंक सुरू जाले पांय दोंदळोवंक सुरू जाले पांय हालोवंक सुरू जाले ओमते पडलो आनी म्हणलो म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा कसलो एक अनुभव पळया एक्सपिरियन्स ऑफ क्रायस्ट कसलो अनुभव जेजूचो जालो ताका पळया तो थंय रावोंक ना जेजूचें उतर स्विकार केलें भायर सरलो एक 2 काणयो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जेरुजालेमाच्या थांबड्या दर्यांतल्यान भायर सरलो तो जेरुजालेमांत भायर सरलो एक 2 काणयो खंय येता म्हण ताका गोतू ना खंय येता म्हण ताका गोतू ना आमी जाल्यार भायर सरता विजा काडून न्ही विजा पयलें न्ही पासपोर्ट आसा जाल्यार विजा पयलें काडटा हांव न्ही मागीर खंय येता हांव पयलें निर्धार करता सिंगापूर गी मलेशिया गी न्ही जर्मनी गी इटली गी खंय रोमा गी वा स्विझर्लंड गी लंडन गी खंय गी पळयता आमी पयलें आमकां गोत आसा खंय वचूंक आम तोमासा गोतूच ना हेम कुपूण मरूक गेल्ले बरी भायर सरलोच तूं खंय येता म्हणटा गोतू ना भायर सरलो दोणेर
आणि दोन्ही बायसर वचून वचून गेलो 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 दर्यांतल्यान म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळय 2000 वर्सां फुडें बायसन गेलो गेलो आनी वाऱ्या वादळाक 2 ओंदली खंय ताची खंय ओंदली खंय ओंदली खंय येवन पावलो तो केरळा कॅलिकट येवन पावलो कॅलिकटच्या थडीक ताची 2 लागली केरळांत ताणें पांय तेंकलो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो केरळांत ताणें पांय तेंकलो केरळाच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो थंय जावन जेजूक ताणें परगट केलें थंय जावन मदुराई गेलो मदुराई तमिळनाडाच्या मदुराईन वचून ताणें मदुराई मिसांव सुरू केलें मदुराई मिसांव सुरू केलें दुबळ्या धाकट्या लोकांक मदें बरसलो तो गोऱ्या खातीरचो मनीस रायांनी चिंतलें वो पायतावन आयला बरो शिकपी देखून रायान ताका एक जबाबदारी दिली रावळ इरबांची जबाबदारी कळ्ळें की आनी राय सुदूड पुराकान गेलो रावळ इरबांदूंक ना कोणा म्हटलो दुर्बळ्यांक म्हटलो कांय इल्ली खबर मेळ्ळी रायाक आनी म्हळें तुवें नेमक केल्लो मनीस तो पयशे काण घेता पूण रावळेर बांदिना रावळेर कांयशें काम सुरू जावंक ना आनी जवळ तोमासाक राय आपोवन धरता आनी म्हणटा फाल्यां हांव येता कितलें काम रावळेराचें जालां म्हणून पळोवंक येता आनी थिंगसर जायत राया फाल्यां ये सगळे रावळेर हांव दाखयता म्हणून तोमास म्हणटा आनी ओदुडो दिल्लो कुमक केल्ल्या सगळ्या लोकांक दुर्बळ्या पापाच्या निर्गती अनाथ आनी जायते कश्ट दिल्ल्या सगळ्या लोकांक मैदानार ओट्टू करता तो रायता खंय आसा म्हजे रावळेर कितून पावला म्हजे रावळेर म्हणटा आसतना पळय राया हांगा आसा तुजे रावळेर हें तुजे रावळेर पडलेलीं उठलेलीं कश्टतलीं अनाथ निर्गितां ही सगळीं तुज्या राष्ट्रांत आसात कश्टोन आसात कदीन आसात बेजारान आसात थिंस तुजे रावळेर आनी हांची तुवें सेवा करी जाय न्हय फातराच्या त्या रावळेरांत रावूं जाय अशें सांगतना रायाचो राग तकलेक सोडलो आनी ताका थंयसर ताणें खातून जुयेशी मारूंक हुकूम दिली आनी भारतांत पळया इज्रायलांत जेरुसलेमांत थंयसर जल्मून ओडिल्लो सांत तोमास सुमयाच्या अनुभोगांत सुमयाच्या मोगांत सुमयाच्या सेवेंत एकवटून कशें दैरादीक जावन ह्या भारत देशाच्या मदुराईच्या तमात्यंत तो मेलो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जर जिवंत क्रिस्त ताका मेळनासलो जाल्यार तेदें व्हडलें धैर्य ताका येतें गी तेदें व्हडली छाती ताका येती गी तेदें व्हडलें महात कार्यां त्या दर्यांतल्यान इतली मोयलां पैन करन त्या दोणीर पैन करूंक ताका जातें गी जात कात गोत्तू ना देश गोत्तू ना भास गोत्तू ना तशें जाल्यार लोकां मोदें वचून जेजूक परगट करची सकत ताका लाभती गी बिलकुल ना तो ताच्या बळान येवंक ना वा ताच्या अनुभवान येवंक ना वा ताच्या जाणवायेन येवंक ना वा ताच्या सक्तेन तो येवंक ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो आयला जाल्यार सोम्याच्या जाणवायेन सोम्याच्या मोगान सोम्याच्या अनुभवान आनी सोम्याच्या सक्तेन येवन सोम्याक साक्ष दिल्लो मनीस आज भारतांत ताची क्रिस्तांव आसा जाल्यार सेंट थॉमस क्रिश्चियन म्हणटात सेंट थॉमस सिलो मलाबार सिलो मलंकार आसात पुत्तूर एक देसीज आसा बेलतंगडी देसीज आसा आनी आमचे मदीं थोडी आमच्या स्वर्गजीत आसात सिलो मलाबार रायट्साची ती पुरा सेंट थॉमस क्रिश्चियन म्हणटा सांत थॉमस क्रिस्तांव 2000 वर्सां फुडें आमी आसांव ती सगळीं सांत फ्रांसीस सावेराचे सांत फ्रांसीस सुमार 1600 वर्सां उपरांत आयले आमी आनी ती 2000 वर्सां फुडें आयलेले पळया ती सगळीं सिलो मलाबार क्रिस्तांव आसात पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया ओ भावार्थ देखून हो जेजू म्हणटा तुमी सतमाना बेविश्वासी जायनाकात बगार सतमाना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू थंय आमचो भावार्थ आमी दवरलो जाल्यार आमचे थंय कसली महात कार्यां घडोवंक साध्य आसा कसली अजापां घडोवंक साध्य आसा कसले आमी जायते जावंक साध्य आसा पूण आमी भावार्थ दवरिना देखून सांत पावलो म्हणटा भावार्थ आनी चिंतप रिजन चिंतप तें सांगाता वचना कळ्ळें गे हें कशें जावचें तें कशें जावचें म्हणून सांत थॉमसा बरी सवालां घाली जाल्यार ताका जाप बिलकुल मेळना पूण भावार्थान मानून घेता हांव भावार्थान पातयेता हांव जाल्यार तें आमच्या जिवितांत संपूर्ण जाता
पळय जेजू ताच्या माय गांवा गेलो नजरेता गेलो काही म्हणी ताका अजापा करूंक जाली गी कित्याक त्या लोकां थंय भावार्थ नातलो तो गी तो त्या सुताराचो पूत न्हे वे तो गी त्या मुरयेचो पूत न्हे तांची भाव भयणी आमचे मदें आसात न्हे ताका खंय तो व्हडली नॉलेज आयली जाणवाय आयली अशें चीप रितीन पळयलें तांणी ताचेर भावार्थ दवरलो ना मग कारनान स्त्रियेन त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन त्या कुड्या बार्तिमेवान त्या शतपतीन पळया त्या जाकेवान पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूचेर कसलो भावार्थ दवरलो वस्तुराचे पोंत आपणीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणलो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असलो भावार्थ आमचे थंय रुता जावंक जाय आजकाल आमकां सडवावत तसलो भावार्थ आमचे थंय ना आमच्या मालगड्यात थंय आसलो तो भावार्थ पळया सेजूचो बुधवार आयलो म्हणटाना आदल्या दिसा माथ्यार न्हावन माथ्यार तेल बी घालन आदल्या रातींत भायर सरतालीं सकाळींचे मिसाक येवंक आनी कश्टांनी मीस भेटोवन उपास करून जिंजवार करून सोलोन पाटी वेतालीं पास्काच्या परबेक इगर्जेन रावन दुसरे दिसा सकाळीं वेतालीं सगळीं राती जागरण करतालीं कसलो भावार्थ कसलो बरवसो तांचे थंय आनी जैत तेवून जालीं तांच्या त्या कश्टांच्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो वावटीच्या जिवितांत तांकां खावंक नातलें जेवंक नातलें आमच्या मलगड्यांक तांचो जागो तांच्या नांवार नातुल्लो धन्याच्या नांवार आसुल्लो पूण तो बरवसो दवरून भावार्थ दवरून ती जियेली त्या मातयेंत त्या कशेंत गोडली म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तांचो बरवसो निराशी जावना तांणी काडलेली वावट तांणी दाखयलेलो भावार्थ तांणी केल्ली ती सेवा पवित्र सभे खातीर आनी क्रिस्ता खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तांचो जागो तांकांच फावो जालो वय न्ही पळया असाध्य म्हणल्यार केन्ना सरसंगती साध्य म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पूण आमकां कितें जालां आमकां आज तो भावार्थ तितलो चियोंक गुर्तुना आमकां कांय इल्लेशें कश्ट आयले रापाक फोन गुंडयलें कोणाक फादरापाक ब्रदराक तांकां फोन गुंडयलें हादर म्हज्या बसो मागा ताचे म्हज्या बसो मागा पूण म्हाका मागोवंक भावार्थ ना असलें चिंताप आजकालची भुरगीं कितें करतात गोत्ता तुमी वॉट्सॅपार वेतात सोशल मिडियार वेतात युट्यूबार वेतात सोदतात आनी थंयसर मस्त नास्तीक आसात देव ना म्हूण पातयेतले आसात नास्तीक नो गॉड बिलिवर्स नो गॉड म्हूण थोडी कम्युनिटी आसात तांकां पुरो वेतात थंयसर पयसर पळयतात आनी हें बेश्टें तें बेश्टें हें बेश्टें मीस बेश्टें तें बेश्टें हें बेश्टें म्हणटात आनी जायतीं भुरगीं मिसा वचनात जायते तरणाटे मिसा वचनात तें कितें मागचें हें कितें मागचें तें कितें हें कितें म्हणून दुबाव सारतात देवाचें उतर वाचिनात आनी मोती दीस चिंतना आटयतात चिंतना रिजनींग मस्तो चिंतना दितात आटयतात बवरतात पयस वेतात मागीर डिप्रेशनाक वेतात मागीर गुळयो घेतात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताचे बदलाक सोमी आमचो जिवंत क्रिस्त कशें उरले 10 जाण सीस पातयेले तोमास पातयेवंक ना उपरांत तोमासाक मेळ्ळो कशें तोमास पातयेलो संपूर्ण जिवीत ताणें समर्पीत केलें त्या मापान आमी समर्पीत करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हेंच सत आयचें दुसरें वर्स उगडापणाच्या ग्रंथांत सांजुवंक सांगता सर्गीचो वैभव सोमयाचो सर्गीचें राज्य सोमयाचें तो जीव आनी जिवंतपण तो आरंभ आनी अंत ताचे भायर दुसरो ना म्हणलें सत तो उगडापें करता आनी हेच प्रमाणे म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो धर्मदूतांच्या कृत्य पयल्या पुस्तकांत धर्मदूत असर्य करतात महिमा करतात पदवेंची येतात आनी जायते अजापां तांचे मुखांतर जातात कित्याक तांणी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो पातयेनी दवरली जर तर सोम्याच्या त्याच भावार्थान आमी जियेताव आमचे थंय असर्या अजापां घडटलीं आमी जायते जावं पावतले हांव असलो भावार्थ आमचे ती रुता जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन विरव्या तरी एका देवा ते आसलो आमचो भावार्थ उसरया सगळीं सांगता म्हणया सतमंता देवाक सर्पदेवदारा बापाक सर्गांनी भितमेच्या रसनाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समया जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भे समावलो आमकां मरेता जन्मलो पोंसकात अनेक सुसले ताका उत्साह जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुतून जिवन जालो सर्गात सोडलो सर्पदेवदा देवाच्या उजव्या बसला ती तांतव्यांनी मेल्ल्यान ती मर्सी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुलीस सभे मुक्ता सोयकतार पातकाचे मुक्सणे कुडीचे जिवंतपण सस्ताचे जिवीत आमेन हे आमच्या बाबार्थान बरोवशान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आय बापा पवित्र सभेच्या सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक वर्त्या मापान तुज्या पुता जेजूचो
दैवी काकुळतीचो अनुभव जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सतनिती खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरिशें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या हर एका संद्यान पेल्याचो गरजो समजून त्या गरजांक आदार दिवन सुरविल्ले पवित्र सभे बरी एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापयांनी दैवी काकुळतीच्या आदारान आपल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकण शिकोवन उर्बेन वावरूंक बरें मोन तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवारी हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोंक तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूची वळख हेरांक दिवन कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दामपी आमच्या आज कसकी गरजां खातीर मागया. कठीण दगीन आमी वळवळटा भिरांक उदक आसा. हे संदर्भार बरो पावसाची गरज आमकां आसा. बरो पावस चडून पृथ्वी थंड जावंक उदकाचे समस्या परिहार जावंक कश्टतेल्या मनशा कुळाक कश्टतेल्या सगळ्या रुखा जडांक प्राणयांक जिवींक बरें उदक सुशेग पावस जायशें आमी एक घडी बोरदोळे दामपून मागया. परवा बुधवाराच्या दिसा आमी संभ्रमचे वर्दीचें सगळें कार्य बऱ्यान जावंक नव्या याजकांक ती कृपा सकत लाभोवंक आनी सगळीं मंडळ बऱ्यान जावंक जाय अशी कृपे तेणी आमी मागया. आमच्या कुटुंबान देवाधीन जालेल्या सर्व सन्यांक ससाविश्व लाभोव दी. पायप सभेच्या देण्या पसो तर्कां दिता आसतना सर्गींत हांव येतेस्त बेसांव बाप सेब आमच्या खातीर मागोवन धाडून दी म्हण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव तुमचो आमचो बरवसो हो बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या बरवशांती भवार्थ दवरूंक भवार्थाची साक्षी आमी जावंक जाय अशी कृपा दिनी भोव कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. वायट हाडनामी आयल्या अत्रेगान कोपून दिता घालतूं तांचे काणिकांचे बापा तुजे दैवीक बेसा घालतूं तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसा मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. कांत्या सर्गी बापा मोगमसो आटा पुनासा तो सोडोंगी प्रत्येक सावनी सारखे तुझे आमचे नेमी तो सोडोंगी प्रत्येक सावनी सारखे तुझे आमचे नेमी मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा
सबीत मर्पिता काणीक जावन तुका दिता स्वीकार तू कर ती कुर्बेसर तुझ्या कोपात आमकां तूं धर स्वीकार तू कर ती कुर्बेसर तुझ्या कोपात आमकां तूं धर मोगाळ बापा काळजा आमची जेजूस नगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजूस नगी दिता तुका सर्वेस्पर असं रस्ता आम्ही तुका दिन वस्तां तुझे उदारपणा दिला तो तुका सवायन आम्ही तुका बेटे दाखवून दिला मनशाच्या वरान केला तो आमकां मी पिवन जातलो सर्वेस्पर देवाला आमी वनापतकाची दूख धर मी तुका बलिदान पेटयता हांव तुका मानता तसलें जावं म्हज्या कोडेपणांत म्हाका तूं काड सर्वेस्पर म्हज्या पातकांतलो म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपद वेदा देव अप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागाती देवा आमच्या भोव मोगळ महिमे वंत बापा आमच्या खातीर मेल्ल्यांनी पुनः जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता जशें आमी ताच्या हातां पांयां कडवळाचे महिमेवंत गायी ह्या बलिदानांत बाबार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदिता तशें तुवें ते सगाई मागीर पासान पळय आनी आमच्या सोडूनदाराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वेच्या सुमेस मनशां पावय तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुवेस पर तुमचे सोवे आसों आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो प्रदे करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविताक जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यां उगडली दारां सर्गीची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुना जिवानपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजोता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी सोसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे भोव पवित्री गडी आमी समरमता भाव भयणीनो भुरग्यानो
उंडानी वाय नसले जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची भोव पवित्र पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन बवरतान बरोवशान हे रितीन वांटेली जावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणस्वनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इस्तगादीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या श्रवंदराची आजीना मतीन दवरना सुमयान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागता आसतना त्याच सुमयती असलेलो भावार्थ आमी गठ जिवाळ जावंक देवाचो आदार मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देयकुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आम्ही दिमी गेलया पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. हे समेती भवार्थ दवरून जैते वोन जावंक आपोवणी दितात ती शिडीच्या जेवणाचेर या आपोवणी लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका भोवना पूण तुज्या केस उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जीवनाचे वेळी तुवें उडो मोडलोय तुझ्या श्यामासांत बदल्लोय. कालचितलो दाकारोस रगतसायशें केलोय उपरांची सांग पियेव दिलोय. ये जेजू मोगाळा जेजू दयाळा ये कुर्बे सागोरा दर्या मागे वता. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बे सागोरा दर्या मागे वता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आणि बहुमोगाळ बापा आमच्या देवा जेजूच्या पूर्ण जिवंतपणान सिसांचो भावार्थ थीर आनी घट जालो आनी ताचें नांव परगटोवंक तांची काळजां उर्बेन पेटली. जेजूच्या नांवान तांच्या हातांनी तुवें इतलीं अजापां केलीं की भावार्थ्यांचो जोमो दिसान दीस वाडत गेलो. कितेंच आज आमचोय भावार्थ जिवो आनी थीर जावं दी. आमचीं काळजां भावार्थ परगटचे उर्बेन भर आनी जेजूच्या नांवाच्या बळान आमच्या अस्कत हातांनी प्रिती मोगाचे सेवे साखरेची अजाप आमचे मदें सडय. हे परी आमच्या भावार्थाच्या आनी सेवेच्या दुलो परजळान आमच्या वाड्यांतलो आनी गांवचो सगळो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावो. हे सभाग संवसारांतल्या सर्व मनशांक दिसान दीस अदीक फावो कर म्हूण आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गोडकार हालेलुया हालेलुया. बुधवारा सकाळी उर्दीचे मी 9:30 वरांक आसा जाल्ल्यान सकाळी 6:30 वरांक त्या दिसा मीस आसचे ना. सर्गाचे राणये उल्हास पाव हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाली. हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाली. हालेलुया.
सर्गाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया. सगळी मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद देवा नमान बळूक जिजो आशीर्वाद नी रोजारी सैबिणी सगळी संगता बघेन कृष्णाचे कृपेन गरम काम देवा आमच्या स्मरणले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी